हांव वासुदेव हार्लेकर, प्रेसिडेंट फॉर नॉर्थ गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स असोसिएशन. आयज आमच्या गोंयकार टॅक्सी भावांचो मुद्दो घेवन आयज गोवा सरकाराक सांगूंक सोदता. ऑलरेडी आमी गेल्या म्हयन्याच्या 21 तारखेर एक निवेदन गोवा सीएमाक, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर CS दिल्लें आहा की सद्या जगान जी महामारी चल्ला कोविड-19 कोरोना व्हायरस, हेका लागून सगळे कडेन लॉकडावन आहा. सगळ्यांचे काम धंदे बंद जाल्ले आनी काम धंदे बंद आसल्या कारणान टॅक्सीचो धंदो हो फक्त ट्युरिस्टांचेर डिपेंड आहा. हांव तर म्हणटा की गोंयचो इकॉनॉमीचो कोणो हो ट्युरिजम आहा. आनी आयज लॉकडावना खातीर आनी एपिडेमिक सिकनसाक लागून, ह्या महामारीक लागून सगळे धंदे बंद जाल्ले आहा. आनी सगळ्या भाशेचे धंदे बंद पडून आयज टॅक्सीकार भाव जे स्वताची टॅक्सी स्वता चलयतात, सेल्फ एम्प्लॉयड म्हणून गोंयांत काम करतात, नीज गोंयकार, तेंचेर आयज व्हडलें संकट येयल्लें आहा. उपासमारीचे दीस तेंचेर येयल्ले आहा. महामारी तर चालूच आहा, आतां उपासमारी चालू जावपाची जाल्या. आनी कोणाच कडेन सद्या घर चलोवपाक, आपलें कुटुंब चलोवपाक पयशे ना, कित्याक तर काम धंदो ना. ताका लागून आमी कांय मागण्यो आमच्या सरकारा कडेन मागलेल्यो की प्रत्येक टॅक्सीकाराक एक 12,000ची मदत ह्या 6 म्हयन्यांक, जो पर्यंत हो धंदो परत फ्लोरीश जायना, परत पीक करिना, चालू जायना, ट्युरिस्ट येवप चालू जायना, सगळीं हॉटेलां चालू जायना, सगळे धंदे आनी टॅक्सी चलना, तो पर्यंत आमकां ही मदत करची. तशीच आमचो EMI आहा, आमचे गाडयांचो जो इन्शुरन्स आहा, रोड टॅक्स आहा, जावं कसलेच आमचे टॅक्सीज आहा, डिफरंट टायप ऑफ टॅक्सीज आहा आमचे, जशे सगळे फीज आहा, रिन्युवल्स आहा, ते आमकां माफ करचे पूर्ण वर्साक लागून एप्रील 2020 to 2021. कितें आनी तो पर्यंत खंयच्याच बँकेनी आमचे प्रेशर घालचो ना, गरीब भावांचेर आमच्या टॅक्सीकारांचेर प्रेशर घालचो न्हू आनी तांकां त्रासान घालचो न्हू. सगळे टेन्शनान आहा. कितें तशेंच आतां आमी परत आनी एकदां सरकाराक रिमायंड करूंक सोदता की हे गेल्या म्हयन्याचे 21 तारखेचें एप्लिकेशन की सरकारान सांगलें की आमी ग्रीन झोनान आहा आनी तुमच्यानी टॅक्सी चालू करूं येता. हे 4 तारखेर सांगलें आनी 4 तारखेर, 5 तारखेर आनी 6 तारखेर आमचे खुबशे भाव टॅक्सी घेवन रस्त्यार येयले. प्रत्येक हॉटेला फुडल्यान येयले, पूण कोणाकूच भाडें मेळोंक ना. भाडें मेळटलें कशें जेन्ना ट्युरिस्टूच ना. आमचो धंदोच ट्युरिस्ट टॅक्सी म्हणून ना. जेन्ना गोंयान ट्युरिस्टूच ना जाल्यार धंदो चलतलो खंय? कित्याक सगळे बॉर्डरी ज्यो कर्नाटकाच्यो आहा, महाराष्ट्राच्यो आहा, गोंयान भितर येवपाचे ते बंद आहा, सील्ड आहा. एअरवेज बंद आहा, रेल्वे बंद आहा. त्या कारणान हांगा ट्युरिस्ट येवपाक मेळना. आनी जो पर्यंत ट्युरिस्ट येयना तो पर्यंत हे टॅक्सीकारांक सरकारान कसलोच त्रास करचो न्हू, ही कळकळीची विनंती तेजे कडेन आसा. आनी बँकानूय कळोवपाचें, इन्शुरन्सवाल्यांकूय कळोवपाचें, जो पर्यंत परत फ्लोरीश जायना, धंदो वयर चडना, ट्युरिजम वयर येयना, तो पर्यंत कसलेच त्रास टॅक्सीकारांक करूंक जायना. कित्याक हे जे आमी ट्रेडिशनल टॅक्सी ड्रायव्हर आहा, हे नीज गोंयकार आहा. आमी खंयची व्हडली कंपनी न्हू आनी ॲप बेस्ड टॅक्सी एग्रिगेटरूय न्हू. हे सेल्फ ड्रिवन टॅक्सीज. ताका लागून ही म्हाजी कळकळीची मागणी. तशेंच तो आतां म्हणटालो की आतां तुमी चालू केला मरे, सीएम म्हणटालो तुमकां चालू केला मरे टॅक्सी चलोवपाक. टॅक्सी चलोवपाक सीएमाक सांगपाचें इतलेंच आसा की 16 लाख गोंयकारां कडेन 18 लाख व्हेकल्स आहा. खंयच्याच लोकल मनशाक टॅक्सी गरज ना. प्रत्येक घरान 4 टू व्हिलर आनी 1 4 व्हिलर आहा. हो आमचो पूर्ण टॅक्सीचो धंदो, ट्युरिस्ट टॅक्सीचो धंदो हो ट्युरिस्टांचेर डिपेंड आहा. आनी तो जो पर्यंत वयर येयना, ट्युरिजम वयर वचना, तो पर्यंत आमकां सांगपाचें न्हू. आता वासून सांगले प्रमाणे आमच्या प्रेसिडेंटान 21 तारखेक एलोंग विथ मायकल लोबो आनी 22 तारखेक एलोंग विथ जय साळगांवकर पर्सनली हांव सुद्दां वचून थंय सांगलें आनी तेंचे आमचे जे कितें आसा ती कळकळी आमी आयज अशी आमचेर पॅन्डेमीक पिरियडान अशी आमचेर परिस्थिती येयली आसा. घरा कडेन
शिजोवन घालतले जाल्यार आमच्या फॅमिलीक सुद्दां आतां पोसतल्यार आमचे कडेन जायना. तितून आतां सरकारान हें आमी हें 21 तारखेक दिल्या उपरांत हें खंयची तरी पळवट काडल्या काय कितें काडलां तें आमी नोकळे. तेणी सांगलां कितें तें 4 तारखेच्यान तुमचे टॅक्सी बिक्सी चलोव येता. आमी म्हणटा चलोव येता वाचून सगळें सांगलें जो पर्यंत टॅक्सी म्हणजे ट्युरिस्ट जर गोंयांत येना तो पर्यंत आमची टॅक्सी हालचालूच करूंक शकना. आनी तितून वयल्यान EMI आहा, मागीर टॅक्सीस आहा, हे इन्शुरन्स आहा, हें आनी आमचेर बर्डन येता. जो पर्यंत आमकां इनकम 5 पयशाचो येना जाल्यार आमी तांकां रिटर्न कितें भरतले. आनी सरकारान हेजेर माय बाप आमचो आसल्या कारणान परत एकदां विनंती करता, हें तर सद्या जितो मनशान कसो रावप हें इम्पॉर्टंट आसा. धन्याचें आमचें तर पडलेलें पाडूच आहा. ताका लागून हांव सरकारा कडेन माय बाप आमचे कडेन विनंती करता, सपोज हें तर जायना जाल्यार आमचे जे टॅक्सी ड्रायव्हरांची आमी सगळीं फॉर्मां भरता आनी कितें तरी मदत करची. ना जाल्यार आमी ज्यो इतल्यो फॅमिली आहा तेंची फॉर्मां भरून दिता आनी आमकां तेणी पोटा पाणयाची सोय करची. कित्याक आयज मायग्रंटाक जर तुमी शेल्टर दितात आनी तांकां पोटा पाणयाची सोय करता जाल्यार आमचे नीज गोंयकारांकूय तुमी करची अशी विनवणी करता. आनी सुबेज कांय करिना. हेजेर जाता तितले बेगीन तेणी रिव्यू घेवचो आनी जाता इतले बेगीन आमकां कळोवचें.